आता आम्ही असा तृणमूल काँग्रेसचो उमेदवार बाब तारक आरोलकर हाच्या बरोबर. तारक हो खरें म्हटल्यार एक बिझनेसमॅन, वेल सेटल्ड सारको बिझनेसमॅन. आनी तूं इतको सेटल आसतना सुद्दां ही दगदगीन पडचो अशें तुका कित्याक दिसलें? पळय, पयलीं म्हणजे तूं म्हाका बिझनेसमॅन म्हटल्या बद्दल थँक्यू. पण हांव म्हाका बिझनेसमॅना पेक्षा चड सोशल वर्कर म्हणून चड सगळ्यांक पळय तारक, हितून कांयच डावट ना, तुवें सोशल वर्क खूब केलां हेंवूय आमी जाणा. पण तूं सेटल्ड आसा, वेल सेटल्ड आसा, सोशल वर्कान तूं सारको फुडें आसा. हें आसतना आतां राजकारणाच्या ह्या दगदगीन तूं कित्याक गेलो असो प्रश्न तुका विचारला हांवें. पळय, पॉलिटिक्स इज नोबल प्रोफेशन. ह्या हेतून एक बऱ्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर सोशल वर्क करपा खातीर हेतून सरलेलो आसा. आनी तशेंच लोकांनी म्हाका बरो साथ दिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता आमचे म्हापशेकार ह्या फावटी म्हाका निवडून हाडटले, जेणे करून हांव तेंच्या हितून तेंच्या मदीं रावन म्हापशाचें डेवलपमेंट करतलो, म्हापशेकारांचें डेवलपमेंट करतलो आनी गोंयाच्या डेवलपमेंटाक हात घालतलो. तूं नीज गोंयकार मान्य करता, पण तुवें मागीर TMC सारकी भायली पार्टी कित्याक चूज केली? बरो क्वेश्चन आहा तुजो. TMCक सद्या भायली पार्टी म्हणटात, पण BJP खंयची पार्टी? नो डावट BJP दिल्लीची भायलीच पार्टी. काँग्रेस खंयची पार्टी आहा? आम आदमी खंयची पार्टी आहा? शिवसेना खंयची पार्टी आहा? आमची गोंयची पार्टी आहा एक MGP आनी गोवा फॉरवर्ड, ह्यो दोनूच पार्टी आहा. आनी बाकी जे TMCक भायले पार्टी म्हणटात ते आयदर BJPसून आहात नाल्यार काँग्रेसीच्या हेतूनसून आसात. पण भायली पार्टी म्हणून हांगासर तेंच्या वाटेन लोक वोट मारचे ना. तेंचे डेवलपमेंट लोकांनी पळयलां, कशें कितें केलां, लोकांक जे त्रास केला, कोविडाच्या टायमार त्रास केल्लो आसा ते पळयलां. म्हारगाय वाडून कसो लोकांक त्रास केल्लो आहा ते लोकांनी पळयलेले आहा. ते हे बेश्टे टॉंट मारले भायली पार्टी म्हणून लोक तेंच्या वाटेन डायवर्ट जावचे ना. हे लोकांक खबर आहा लोकांक कितें करपाचें आहा आनी लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लेलें आहा ह्या फावटी म्हापशासून TMCचो उमेदवार जैतवंत जातलो. ओके तारक, आता तुवेंच म्हटलें की भायल्यो पार्टी सगळ्यो आनी गोंयच्यो दोन पार्टी तुवें स्वताहून जावन तेजें नांव सांगली, एक गोवा फॉरवर्ड आनी एक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी. तर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ही गोंयची सगळ्यात जुनी पार्टी आनी तूं जाणा आसतना ह्यो दोन पार्टी आमच्यो आसा, तर तूं तेंचे कडेन कित्याक गेलो ना? बरोबर. TMC तुमकां खबर आसतलें, TMCचे आनी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टीचे अलायन्स आसा आनी तेंचो उमेदवार हांव आसा. म्हणजे जी सगळ्यान ओल्डस्ट पार्टी आहा गोंयान तेंचो अधिकृत उमेदवार हांव आसा हांगासर. आनी म्हापशान MGPचे भाऊसाहेब बांदोडकराक मानपी लोक खूब आसात. ते ह्या फावटी TMC आनी MGPच्या अलायन्साच्या उमेदवाराक जिखोवन हाडटलेच. आता हे वेंचणुकेंत तुजे मुखेल मुद्दे कितें आसतले? मुद्दे खूब आहात. पयलीं म्हणजे लोकांच्यो बेजीक निड्स आसात. आतां आमी जे हांगासर आसा वॉर्ड नंबर 1 हांगासर तुमी पळयलें जाल्यार सगळ्याक कचरो आसा. हांगासर गार्बेजाचो प्रॉब्लम आसा. रस्त्या वयल्यान सिवरेजाचे वेस्ट वॉटर व्हांवता, तेजो प्रॉब्लम आहा. हे जर बेजीक धरले जाल्यार आनी हांगासर उदक सारकें टायमींग येयना, इलेक्ट्रिसिटीचोय प्रॉब्लम जाता. हे बेजीकूच सॉल्व करपाक जावंक ना. आतां आमी 21st सेंच्युरीन आहा आनी आतां ह्या टायमार जर लोकांक उदक बरें मेळना, रेगुलर मेळना आनी लायट मेळना जाल्यार खंय तरी हे गव्हर्मेंट फेल जाल्लेले आसा. हेजेर म्हाजो चड फोकस आसतलो. बिसायड दीस म्हापसाचे ओवरऑल डेवलपमेंटाचेर आसतलो. म्हापसान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी ना, आमच्या युथाक ना, आमच्या धाकट्या भुरग्यांक ना, आमच्या सिनियर सिटीजनांक ना आनी आमच्या स्पोर्ट पर्सनांक, आमच्या कलाकारांक ना, ह्यो सगळ्यो ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तेजेर म्हाजो फोकस आसतलो. तारक, तुका कित्याक मदीं ब्रेक करता की तुवें म्हापशा विशीं म्हटलें आनी म्हापशाची उदरगत करपा विशीं ते उलयलो. खुबशे मंत्री जावन गेले, म्हापशा येवन गेले, पण म्हापशा जेन्ना आमी पळयता न्ही, जें म्हापशें आयज पासून एक 25 वर्सां पयलीं आसलें तें म्हापशें आजून तशेंच आसा. म्हापशेचो प्रास पयशे जालो तो आजून तशाक तसो आहा. थंय कांय सुदारणा जाली. एक बरें दिसलें की तूं म्हापशाचो विचार करतलो आनी म्हापशाच्या उदरगती खातीर वावुरतलो म्हणून. बरोबर, तुमी तशें म्हटलें 25 वर्सां पळय हांगासर कांयच जावंक हे कित्याक जावंक ना? हांगासर जे आमदार जाल्ले आहा तांकां विजन नासलेलें. तेंच्यांनी त्या म्हापसाच्या डेवलपमेंटाच्या नजरेन काम करूंक ना. हांगासर म्हापसान फक्त जे पयलीं आमदार जाले, BJPचे जितके आमदार जाले, म्हणजे 20 वर्सां एकूच आमदार आसलेलो आनी डेप्युटी CM पर्यंत आसलो. इतक्या व्हडल्या पोस्टाचेर वचून तेणी म्हापसाचें डेवलपमेंट करपाक फेल जालो तो, कित्याक ताका विजन नासलेलें. आनी ह्या फावटी आमचे म्हापशाकार एक बऱ्या आमदाराकूच धाडटले, निवडून हाडून असेंब्लीन धाडटले, जो म्हापशाकारां खातीर काम करूं शकता, म्हापशा खातीर काम करूं शकता. तुका आतांच्या ह्या वेंचणुकेन तुज्या वांगडा तरणाट्याचो कितको सपोर्ट आसा? तरणाटे
यूथ म्हाका 100% सपोर्ट आहा. ह्या फावटी युथाच्या हेजेरूच हांव येतलो. यूथ आनी महिला हीच म्हाजी आतां सद्याच्या ह्या वेंचणुकेन बॅकबोन आहा. म्हाका खात्री आहा यूथ आनी महिला म्हाज्या बरोबर आसतली आनी ह्या हेतून सगळ्या युथांची आनी सगळ्या महिलांची म्हाका वोट जातली. बरें दिसलें की तूं युथा बरोबर रावतलो म्हणून. आनी तुका आनीकूय एक गोश्ट याद करून दिता की गोंयान आज कितलेच यूथ आमचे बेकार आसा, बेकार भोंवता. त्याच्या विशीं तुवें कितें विचार केला? पळय गोंयान जे यूथ बेकार आहा इट्स मोर दॅन 2 lakhs एज पर सर्वे. म्हणजे हो फाटलो गव्हर्मेंट जो आसलो 10 वर्सां ह्या युथांक नोकऱ्यो दिवपाक खंय फाटीं पडलो. तेज्या खातीर पयलीं आसतले प्रायोरिटीचेर नोकऱ्यो क्रिएट करप आनी प्रायवेट सेक्टरानूय करप प्लस जे गव्हर्मेंटाचे आसा जे ओवर द 3 वर्सान जे 11,000 आमचे रिटायर्ड जातले, जे 58,000 आमचे एम्प्लॉईज आसात गव्हर्मेंटान, तेतूंतले 11,000 रिटायर्ड जातले. त्यो नोकऱ्यो पयलीं आमी हितून प्रायोरिटीचेर भरतले आनी तेज्या बरोबर ज्यो न्यू जनरेट करतल्यो त्योय आमी गव्हर्मेंटा थ्रू बेगींतल्या बेगीन भरतले. देव बरें करूं बाब तारक. तुवें आज RDXाक थोडो टायम दिलो. तुका आमी यश आवडयता. थँक्यू सो मच.